नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आज आमचे बरोबर आसात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री सुदीनबाब ढवळीकर. नमस्कार. सुदीनबाब, सुरवात साद्या हाजेवेल्यान करता प्रश्नावेल्यान की असेंब्ली भितर ही ओपोजिशन युनिटी म्हणटा तो प्रकार आमी आयकलो. आता ह्या प्रकाराचो एकच प्रॉब्लेम आसा, तो असेंब्लीक दिसता आनी असेंब्ली सोंपली की असेंब्ली भायर तो डिसअपियर जाता. कित्याक लागून? असेंब्ली ही आमचो पायो. जे आमदार निवडून येता तांणी आपलो मागीर त्यो ट्रेजरी ब्रांचीस आसूं किंवा ओपोजिशन ब्रांचीस आसूं, आपलें काम कितें आनी आपूण कसो वागतलो हें असेंब्लीत दाखोवपाचें आसता. जर भितरल्यान तो ट्रेजरी ब्रांचीस सपोर्ट करता जाल्यार तेंय आमी पळयल्लें आसा फाटल्या 7-8 असेंब्लीत. कोण कोण कशे सपोर्ट करताले, बसून रावताले आनी मागीर वताले. पूण तोच गोश्ट भायर करपाची गरज ना. जे असेंब्लीक करता तेच खरें आसता, भायर जें कितें करता तें खरें नासता. हांव उलटें म्हणटा, तुमी असेंब्लीक करता तें बरें आहा, भायर येतकीर तुमच्यांनी एकठांय जर रावपा जालें ना जाल्यार मागीर ओपोजिशन युनिटी म्हणटा तें कितें? प्रत्येकाचे विचार वेगळे आसता. असेंब्लीत आमी विशय घेवन वता आनी त्या विशयांत कोण फारकत दिवंक शकना. जे विशय आमचे गोवा फॉरवर्ड मांडटा तोच MGP मांडटा, तोच विशय काँग्रेस मांडटा आनी तोच विशय कोणी अपक्ष आसा जाल्यार तोय सपोर्ट करता आनी अशा वेळार एकी आमची दिसून येता. पूण काही प्रश्न अशे आसा की त्या पार्टीन केल्ल्यो चुको त्या वेळार दाखोवच्यो पडटा. फॉर एग्जाम्पल म्हादय इश्यू फक्त BJPन चूक करूं ना, काँग्रेसीन तितलीच चूक केला. जेन्ना काँग्रेस UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें, कर्नाटका काँग्रेस आशिल्ली आनी हांगा काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री राज्य करताले, तेन्ना ही गोश्ट घडल्या आनी तशीच आज BJPच्या हातूंतूय ती घडिल्ली आसा. आनी त्या खातीरूच अशा वेळार जेन्ना आमी उलयता आसतना आमी फक्त BJPचेर टिका करूं शकना, थंय आमकां काँग्रेसीचेरूय टिका करची पडटा. पण सुद्दां एक गजाल जाणवता की भारतीय जनता पक्ष आतां वेंचणुकेच्या तयारेक लागला. बरोबर. आनी म्युनिसिपालिटीच्या निमित्यान कित्याक जायना ते धडाडीन सगळें काम करतात. पूण एक सामान्य नागरीक म्हणून जर ओपोजिशनाची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार कांयच ऑर्गनायज्ड दिसना. अशी परिस्थिती भितर फाल्यां लोकांनी परत BJPकच मत कित्याक मारचें न्ही? पहिली गोष्ट म्हणजे BJPन फाटलीं 5 वर्सां ज्या तत्वान हें सरकार चलयलां, त्या तत्व जे BJPचें म्हणून कितें तत्व आशिल्लें पळय तें तांणी पांयदुळी तोडलां. हें सामकें 101%. कारण फोडाफोडी ही राजकारणांत करचीच, पूण फोडाफोडी कितपत करची हाजेर जे गोश्टी आसा त्यो तांणी पळोवना. हो सामको मेन इश्यू आसा. दुसरी गोश्ट, वयले वयर जरी बरें दिसलें, भितरल्यान BJPक पोखरीत गेल्लें आसा. BJP कितले निवडून येतले हांव सांगूं शकना, बट दे वील नॉट क्रॉस 2 फिगर्स. हें सामकें. आतां सरकार म्हणत ताजेर हांव उलयना, कारण BJP सत्तेर सेंटरा आसा, सत्तेर ती सद्या गोंयांत आसा आनी अशा परिस्थितींत ती परत जी सगळी हें पांयदुळी तोडून तांणी जें फाटलें कितें केलां तशें तें परत करूं येता. एक प्रश्न येता तो म्हळ्यार विरोधक एकठांय कित्याक जावपाक शकनात? विरोधक एकठांय जावंक शकता, प्रोवायडेड नेतृत्व सारकें आसपाक जाय. नेतृत्व काँग्रेसचें घेया, काँग्रेसींत कितले लिडर जाल्या, आतां सुद्दां ते एकामेकाक व्यासपिठार चडना. हेचे वयल्यान ते मुखार कशें वतलें हें आत्तां आमी सांगूं शकना. नेतृत्व योग्य मेळ्ळें. फाल्यां सकाळीं मगो पक्षाक तांणी नेतृत्व दिलें आनी तांणी जर सगळ्यांनी एकठांय येवन खरें डिसिजन घेतलें जाल्यार तें जावंक शकता, ना अशें न्ही. किंवा दिगंबर कामती सारको जो मनीसाक सगळ्यांनी मेळून एकठांय मुखार काडलो जाल्यार तें जावंक शकता. न्हय 1-2 अशे पयर आयिल्ले काल आयिल्ले अशें जावंक शकना. कारण ताका वायड एक्सपिरियन्स आसपाक जाय, वायड रुल्स रेग्युलेशन सगळें खबर आसपाक जाय, एडमिनिस्ट्रेशन खबर आसपाक जाय, बिजनस रुल्स खबर आसपाक जाय. त्या नेतृत्व म्हणजे कितें, आज मुख्यमंत्र्याची परिस्थिती कित्याक कशी जाली, आज ताका ते सगळे विशय फायनान्स हे आमी पळयलें, ताजें फायनान्स बी ताजें सारकें ना, बरें जावना. अजून बसून तरी बरें, मुखार एकादलो तो शिकून मुखार करतूय बी, त्या विशयी म्हाजो हें ना. पूण अजून बसून ही इज लॅकिंग बिहायंड इन फायनान्स. आज फायनान्स जर ना गव्हर्मेंटाचें सारकें जाल्यार मुखार वचूच तुमी मुखार वचूंक शकना. त्या खातीर एक्सपिरियन्स, बिजनेस रूल, फायनान्स आनी
एक्सपिरियन्स इन द एज अ MLA हेंय इम्पॉर्टंट आसा. तुम्ही बीजेपीच्या तत्वांचो विशय काढलो की फाटले ह्या 4 वर्सां भितर ताणें ज्या तरेन फुडाफुडी करून हें सरकार चलयलां, तांचो एक आर्ग्युमेंट आसतलो की हाजे उपरांत जो जाल्लो तो सगळ्यांत व्हडलो जनादेश म्हळ्यार ZP इलेक्शन. आनी त्या ZP इलेक्शनाक तांकां जी मॅन्डेट मेळ्ळ्या ती जर पळयली जाल्यार लोकांनी ही तोडफोड जाका आमी म्हणटात ती एक्सेप्ट केलेशी दिसता न्ही. तुमकां एक सांगू, हय BJPन जी ZP इलेक्शनां केलें ताका एक बेस्ट आमचो कोंकणीत शब्द आसा आपाय लिपाय म्हणटा ताका. आपाय लिपाय हो बरोबर हांगा BJPन केला. दुसऱ्याक चान्स दिवप ना आनी आपल्यान तो चान्स घेवप आनी मुखार वचप. तुमकां एक गजाल सांगता, आमच्या जे फोंड्यांत महालांत जे आमचे सीट आशिल्ले थंय आमकां लास्ट 4च दीस दिले आनी आपूण भोंवन भोंवन मोकळे केले आनी आमच्या फाटल्यान पण ते भोंवताले हेजें दिश्टी पडटाले जाल्यार ना, 14 विरोधक गाफील कित्याक रावले. 14 दीस पयलीं त्यांच्या सारके जर आमी भोंवले आमकां जो खर्च जाता तो आमकां दाखोवचो पडटलो आशिल्लो. आमी दाखोवंक शकना. दुसरो, आमच्यो पार्टी ओपोजिशना आशिल्ल्या कारणान आमकां चड बॅकींग लोकांचें मेळना. आमकां जो खर्च करपाक पयशे जाय त्याचो लोक तुमचे कडेन येना, तो प्रॉब्लेम आसा. आनी त्या खातीर आमकां खर्चीक वातावरणांत आमी प्रचार आमकां 5 दीस सुद्दां जर मेळिल्लो आमकां 1 दीस सुद्दां प्रचार दिवना. फॉर एग्जाम्पल म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक तांणी जीप पोलिसेची जीप आमच्या फाटल्यान लायिल्ली. आतां त्या लोकांनी आयकनासतना 3,500-4 हजार मतांनी आमचो उमेदवार निवडून आयलो. फोंडेचो उमेदवार जो तांच्या बरोबर तांची मतांनी तांचो उमेदवार निवडून येतले म्हणटाले तो 750 मतांनी निवडून आयलो. खुद्द प्रियोळ मतदारसंघात प्रियोळ ही हे आमची निवडून आयले 800-900 मतांनी. आनी हे आमी वचनासतना आयले. आमी जर थंय पाविल्ले जाल्यार दुसरो खांडोळा बेतकी खांडोळा पंचायती. सुधीर बाबा, मॉरल ऑफ द स्टोरी कितें? तांकां 33-50 मेळ्ळी न्ही. नाही, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पयलीं म्हणजे तांणी दुसऱ्याक चान्स दिवना. आतां जी निवडणूक म्युनिसिपालिटीची आसा थंय तांचें कांय चलचें ना. जी आमदारकेची मुखार निवडणूक आसा तांणी जरी कितलेंय सांगलें की आमदारकेची निवडणूक एका वर्सान येतली म्हणून, म्हजो तांचेर विश्वास ना. ते येता ते वेस्ट बेंगाल तामिळनाडूची जी टर्म 30 मेक सोंपता, तांच्यो निवडणुको 23 मे पर्यंत जावपाक जाय. जो विशय आज ते हाताळटा, ज्या तरेन ते पॉलिटिक्स तयार केलां, ज्या तरेन ते तांचे सिनियर लिडर्स दिल्लीच्यान येवन हांगा मिटिंगो घेता, हें जर पळयत हांव 100% सांगता की दे वॉन्ट दॅट स्ट्रॅटेजी टू बी चेंज. दे वॉन्ट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन बिफोर मे 2021. तुम्ही म्हणटात की ह्या मे म्हयन्याक येता त्या अलॉंग विथ 5 स्टेट 3 म्हयन्यांनी 3 महिन्यांनी गोंयचे विधानसभेचें इलेक्शन जावपाक शकता आनी तातूंत माय तापतलो. हय, माय तापतलो. आनी तातूंतल्यान आनी एक गजाल आसा, सगळे हे जे 12 आमदार त्यांनी व्हेल्या पळय ते डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर आसा. सुप्रीम कोर्टान फाल्यां डेट दिल्ली आसा 9 तारखेक. ती डेट जरी इम्पॉर्टंट कशी आसा हांव नकळो, पूण 26 तारखेक ऑलरेडी स्पिकरान सगळ्यांच्यो डेटी डिक्लेअर केल्ल्यो आसा. येता त्या मार्चां आमचें बजेट आसा 21-22. तें बजेट जाले बरोबर येदा गजालीच हे जर 12 डिस्क्वॉलिफाय जाले, द BJP स्ट्रेंथ इन द हावस वील रिड्यूस टू मायनस स्पीकर 16. आज ते 30 आसा वीथ स्पीकर. 12 गेले बरोबर 18 जातले. मायनस कोण तर प्रसाद चर्चिल आसा, प्रसाद ना त्यांचे बरोबर ऑलरेडी दे वील रिड्यूस टू 16 to 14. आतां आमच्या सारक्यांनी जर परत तांकां कोणी आमच्या ओपोजिशनांतले जर आमच्या ओपोजिशनांत सुद्दां थोडे एक पांय हेवटेन आसा एक पांय तेवटेन आशिल्ले मनशांनी जर तांकां सपोर्ट दिलो जाल्यार डेफिनेटली ते रावंक शकता. कारण स्ट्रेंथ ऑफ द हावस इज 21. म्हाका एक गजाल सांगा, स्ट्रेंथ ऑफ द हावस मेंटेन करूं म्हणून इलेक्शन. म्हाका एक हेच लोक म्हणटात की चल BJPक जर तुमी मत मांडनाका म्हणटात जाल्यार दुसरी वटेच्यान जे तुमी आसात तुमचो एक पांय त्या वटेच्यान एक पांय ह्या वटेच्यान ना, ते मनीस आमकां दिसता हाजे फुडें तें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. आतां आजून म्हजे विशीं कोणूच कित्याक उलयना, तांच्याच विशीं लोक कित्याक उलयता.
हांवें BJPक सपोर्ट केलो, काँग्रेसीक सपोर्ट केलो अशें म्हणटा, पूण आमचें जें इक्वेशन आशिल्लें तें इक्वेशन जर सारकें जाल्लें 21 खंयच्या पार्टीचें निवडून जाल्लें जाल्यार म्हाका म्हजो हो प्रश्न येना. लोकांनी जेन्ना आमकां 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्या तेन्ना आमी कितें तरी करचेंच पडटा. सरकार हें स्थापन करचें पडटा. परत नायले 70-80 कोटी रुपया जो खर्च जाता तो परत लोकांचेरूच पडटा. आमी तेही विचार करचो पडटा. सगळोच ना विचार प्रश्न सुनीलबाब हो येता की फाल्यां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर वचपाक शकता काय कितें? ना ना तो विशय हांगा ना. भारतीय जनता पक्ष सध्या NDAचो हेड आसा. NDAचें सरकार सेंट्रला आसा, त्या खातीर सत्ता तांच्या हातांत आसा. ते कितेंय करतले, पूण ह्या फावटी MGP तोडफोड जावची ना. कारण आमी यंग जनरेशनाक चान्स दिला आनी यंग जनरेशनांनी जर चान्स दिल्लो, जर आपलो पायापन उडयलो चान्स, जाल्यार तांचें हें तांणी ठरोवपाचें. कारण आज जे आमी पक्ष म्हणून तुम्ही परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर वचपाक शकतात काय शकनात? नाही नाही, तें आतां तें आमी 2021 जेन्ना इलेक्शन जातलें की बाबा तेन्ना डिसायड करपाचें. आतां ताजेर अर्थ ना उलोवन. त्या वेळा वयल्यो गोश्टी ह्यो त्याच वेळार दोन प्रश्न आहात. एक आसा तो प्री पोलाचो, दुसरो आसा तो पोस्ट पोलाचो. पोस्ट पोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्री पोल इज नॉट इम्पॉर्टंट. प्री पोल जर करतलो जाल्यार तांचे बरोबर आतांच युती करपाची. ती आतां काय जायची प्री पोल जावची ना. म्हाका तरी दिसना तांचे बरोबर युती जायची. ज्या तरेन ते वता, ज्या तरेन तांणी आमकां काडून उडयले, कारण हें सरकारूच हांवें केल्लें. हें सरकार एका फोनाचेर जाल्लें आनी नितीनजी गडकरीच्या फोनाचेर जाल्लें. काय तांणी कितलें उलोवं कोण कोण थंय येवन, नितीनजी गडकरीन त्या वेळार जर फोन करूं नाशिल्लो आनी मनोहर जर आमकां मेळूं नाशिल्लो जाल्यार हें सरकार जायनाशिल्लें. आज पश्चाताप जाता. पश्चाताप जायना म्हाका, कारण लोकांनी अशें निवडून दिलें न्हय. आमी पश्चाताप करून गेले. आनी जेन्ना आमच्या तांणी आयकलें की मनोहर पर्रीकाराक आमी गोंयांत हाडटा म्हणून, तेन्ना म्हाका पश्चाताप करपाचो प्रश्नच ना. कारण आमचो विश्वास आशिल्लो मनोहर पर्रीकार ज्या तरेन सरकार चलयतलो तें सरकार मुखार वतलें. मदींच अश्यो गोश्टी वायट पर्रीकार वतकीर तुम्ही परत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक तेंको दिलो. पर्रीकाराक लागून हांवें भारतीय जनता पक्षाक सरकार पर्रीकार वतकीर परत दिलो. तो दिलो म्हणजे थंय आनी कांय नाशिल्लेंच न्हय. थंय आनी प्रश्नूच नाशिल्लो. कारण आमचो एक विंग जो आशिल्लो आमचो गोवा फॉरवर्ड, तांणी ऑलरेडी तांणी हें केल्लें आनी दुसरे आमचे 2 मनीस तांणी ऑलरेडी फोडिल्ले ऑलमोस्ट. ते सुरवातीकूच दवरिल्ले. गोवा फॉरवर्ड आज गाराणी बिराणी घालून सांगता की डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर वचची ना म्हण. तुमचो बी असो कितें प्लान बीन आसा? गोवा फॉरवर्डान जें गाराणें घातलां तें गाराणें NDA सपोर्ट आसतना घातलां. ऑलरेडी तांचो सपोर्ट NDAक आसा. NDA इज भारतीय जनता पक्ष. सो म्हाका दिसना तें गाराणें हाका लागतलें की ना हें. कारण ऑलरेडी एप्लिकेबिलिटी ऑफ गाराणेचेर म्हाका दिसना हें गाराणें थंय लागतलें की ना. आतां ताणें एक डिसायड केलां. ताणें भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट करना काय प्रमोद सावंत एज अ हेड भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट करना, हेंय ताजें एखादें डिसिजन आसूं शकता. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा एट दीस मोमेंट. पूण एक सांगता, पॉलिटिक्सांत जर तर हेका अर्थ ना. आनी जें 2022 कितें जातलें त्याचे पयशे तूं जगून उरपा जाय. तुम्ही म्हणटात की 2022 नाच म्हण, 2021 म्हणटा हांव 21 म्हणटा आनी तेय मे म्हयन्यांत म्हणटा. कारण म्हाका जें पिक्चर दिसता की ते जर डिस्क्वॉलिफाय जाय हे जे 12 जाण, जाल्यार येता ते एसेंब्ली आसा आमची 25 तारखेक मार्चाचे बजेट एसेंब्ली, त्या नंतर ते जर डिस्क्वॉलिफाय जाले चुकून, एसेंब्ली पर्यंत तरी तांकां शासोश्वास घेवपाक मेळटलो. एसेंब्ली जाले बरोबर जर चुकून ते डिस्क्वॉलिफाय जाले आसत जाल्यार कितें जातलें हें पिक्चर आमचे दोळे 16 जातले. ते 16नी फ्लोर ऑफ द हावस मेजॉरिटी इज 21. फ्लोर ऑफ द हावसाची मेजॉरिटी जर ना जाल्यार गव्हर्नर तांकां. म्हाका एक गजाल सांगा सुनील, की तुम्ही जेन्ना मे म्हयन्या भितर विधानसभेची वेंचणूक जावपाक शकता अशें म्हणटात, तेन्ना भारतीय जनता पक्षाच्या दृश्टींतल्यान तांकां जो एक आज कॉन्फिडन्स दिसता आसतलो की ओपोजिशनाची तर परिस्थिती पळयली जाल्यार ती दश जाल्या. काँग्रेसीची तर अजून कांय ठरना. तांकां काल सुद्दां जर विचारलें की तुमगे ऑर्गनायजेशनल ओवरऑल केन्ना जातलो काय म्हण, ते एप्रील 25 अशी तारखो दितात. सो ताजे फाटल्यान कितें आहा हें म्हाका कळना. एक हांव पिक्चर उबें करता. हय, भारतीय जनता पक्ष तांचे कार्यकर्ते आनी संघटना आसा, पूण तांचे बरोबर लोक आसा काय कितें, मतदार तांचे बरोबर आसा काय कितें हें आमकां पळोवचें पडटलें. कारण एका वेळार तांणी सांगिल्लें 4 लाख कार्यकर्ते आमचे आसा म्हणून.
पयर जे वोटींग जर काडत जाल्यार हे 4 लाख कार्यकर्ते खंय गेले. पूण समजा आमी जवळ जवळ सगळे ओपोजिशनान मिळून 37% वयर आमी वोटींग काडलां. पूण समजा फाल्यां जर धरलें की मतदार तांचे बरोबर ना जाल्यार त्या मतदारान वचची खंय आज? नाही, मतदारान ह्या फावटी खूब डिसिजनां घेवपाचीं आसा. एक म्हणजे 3 जे प्रोजेक्ट आसा जे डबल ट्रॅक आसूं, एनवायरमेंट बेस्ड तन्मार प्रोजेक्ट आसूं, त्यानंतर कोल इश्यू आसूं, हे जर प्रोजेक्ट पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी जे खरेंच गोंयाचेर प्रेम करतात त्यांनी विचार करपाची आवश्यकता आसा. आय एम नॉट डिस्प्युटिंग की इश्यूज नात, इश्यूज डेफिनेटली आसात आनी ते इश्यूज आमकां दर दिसाक जळी दिश्टी पडटात. प्रश्न हो आहा की त्या मतदारान वचचें खंय? मतदारांनी आतां विचार करपाची आवश्यकता आसा. मतदारांनी 17 वर्सां मगो पक्षाचें सरकार पळयल्लें आसा. त्यानंतर काँग्रेस मिक्स भाजी सरकार पळयलां आनी त्यानंतर मिक्स भाजी संगम भाजी सगळी सरकार सगळें पळयल्या. पळयलां आनी त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचें पळयलां. सो सगळ्यांत बरें सरकार कोणी चलयलें गोंयांत? गोंयांत जी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन, बाकीचो वॉटर रिसोर्स किंवा इतर गोश्टी आसा ह्यो कोणी तयार पण केल्यो. तुम्ही खंय सांगतात की तुम्ही 40 सीट झगडटले म्हणून? आमी ह्या फावटी अशें कितें करतले की लोकांक ताची पसंती आसतली आनी त्या खातीर आमकां बरे मनशांक बरोबर युती करची पडली सुद्दां जाल्यार आमी करतले. आज तुमचो काँग्रेसीचेर विश्वास आसा? नाही, बरे मनीस म्हणजे पक्ष न्हय, बरे मनीस म्हणजे इंडिपेंडंट, बरे मनीस म्हणजे जे बरे एज्युकेटेड, ज्यांनी समाजा खातीर काम केलां. दोतोर आसूं शकता, इंजिनियर आसूं शकता, बिजनेसमॅन आसूं शकता किंवा एनी प्रोफेशनल ऑर एनीबडी, शेतकरी आसूं शकता जो समाजांत बरें काम करता आनी तो जर लोकांक पसंत आसा, ताका इंडिविज्युअल म्हणून तो जर रावता जाल्यार ताका सपोर्ट करपाक मगो पक्ष तयार आसा. आज काँग्रेसीचेर तुमचो विश्वास आसा? म्हजो सद्या परिस्थितींत हांव म्हादयचो इश्यू जर हांवें सामको स्टडी केलो तो पळयत, म्हजो ह्या दोनूय पक्षांचेर विश्वास ना, भारतीय जनता पक्षाचेर आनी काँग्रेसीचेर. कारण कितें, ते उलयता एक, तांकां सगळे येता दिल्लीच्यान आनी जो दिल्ली जें कितें घडटा तितलेंय ते आतां तातूंत आपूय एड जाला. दिल्ली जें कितें घडटा तितलें येवन ते गोंयांत करता. हे फाटलें आमी 20-25 वर्सां पेक्षा चड वर्सां आमी हें पळयत आसा आनी आमकां आतां इल्लें इल्लें तें कळपाक लागलां. ह्या खातीर लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी आतां डिसायड करपाक जाय तांकां लोकल पक्ष जाय काय हेच सेंटर जे पक्ष आसा ते येवन हांगा कितें करतात तेच जाय. हें डिसायड टू बी डिसायडेड बाय लोकल पीपल. दोन गजाली. आतां असेंब्ली कडेन या आनी ताजे पयलीं म्युनिसिपालिटी ही आतां खऱ्या अर्थान झेडपी वॉज क्वॉर्टर फायनल जाल्यार म्युनिसिपालिटी सेमी फायनल ह्या इलेक्शनाची अशें ते म्हणटा. अशें तर म्हणया, सेमी फायनल बरें दिसता. क्वॉर्टर फायनल, सेमी फायनल, सद्या क्रिकेटीचे दीस आसात. सो तुमी जर अशें पळयलें जाल्यार मगो पक्ष म्हणून तुमी सिरियसली म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनात देंवतले आनी देंवतले जाल्यार खंय खंय देंवतले? म्हजें प्रामाणीक मत आसा, जातूंत आमी दिसता थंय आमी देंवपाकूच जाय. तातूंत आमचें पेडणें आसा, म्हापसा आसा, बिचोली आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो जो मार्गमागो आहा, फाटल्या फावटी आमचे 3 जाण आयिल्ले, हे 4 मतदारसंघ, ह्या 4 म्युनिसिपालिटीत तरी मगो पक्षाची मतां आसा आनी तिसरी आसा ती कुडचडे. आतां हें करता आसतना काणकोणा आमी कशें करचें हें आमी पळोवपाक जाय. मडगांव आमी कोणा सपोर्ट करचो हें आमी पळोवपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टींचो सारासार विचार करून आमकां निवडणूक करपाक जाय. परत तिसरी गोश्ट, मगो पक्ष म्हटल्या नंतर ते गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा पळय त्यांनी सपोर्ट करपाचो कमी केला. म्हणजे आर्थीक विवेंचन, आर्थीक सपोर्ट जो आसा तो गोंयचे उद्योगपती आसूं किंवा गोंयचे, कित्याक ते हांव नकळो पयलींचे कमिटीनी सारकें काम करूना किंवा आमचे चडशे निवडून येता आनी फुट्टा त्या खातीर आसत, अशे काही प्रश्न मगो पक्षांत आसा. पूण अंदूच्यान मगो पक्षांत आमी यंग जनरेशना भितर घेतल्या. अंदू जी आमची 65+ एवरेज कमिटीची जी एज जाताली ती आमी आज जवळ जवळ 55+ हाडल्या. म्हणजे 10 वर्सांचे गॅप दवरून आमी काम चालू केलां. म्हणजे त्याचोच अर्थ फुडली जी कमिटी येतली आमची 3 वर्सांनी, ती कमिटी आमची 55 वर्सां सकयल आसतली अशें आमी नोंद केल्या. थोडे जे एक्सपिरियन्स मनीस जाय तांचे आशिर्वाद घेवपा खातीर तांकां खंय तरी पोस्टींग करतले अशें एक डिसिजन आमी घेतलां. सो यंग जनरेशन जें आसा तें आमच्या पक्षा कडेन आकृश्ट आसा. कारण खुबशा यंग जनरेशन जें आसा तांकां मगो पक्षान काम कितें केलें
हें खबर ना आनी त्या खातीर आमचो आतां सद्या प्रयत्न चल्ला की आमी जे प्रोजेक्ट रायट फ्रॉम 1961-63 आमकां बसोवपाक गेले 63 टील 78 मोगो पक्षान कितें केलें हें यंग जनरेशना कडेन पावोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. एक विशय येता तो म्हळ्यार तुमी म्हणटात की 17-18 कॉन्टेस्ट करतले, गोवा फॉरवर्ड म्हणटा की 12-13 कॉन्टेस्ट करतले, काँग्रेस म्हणटा की ते कितली कॉन्टेस्ट करतले तें अजून खबर ना. सो ह्या परिस्थिती भितर तुमकां दिसता की एंटी बीजेपी वोट जो आसा तो खंयच्याय एका पर्याया वटेच्यान ग्रॅविटेट जावपाक शकता? पळय, हातूंत 3 गोश्टी आसा. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसची मतां ही सगळीं वेगळीं आसा. फाटले जे तुमी ग्राफ जर काडलो जाल्यार तुमकां कळटलो तांकां एक काही कॉन्स्टिट्युएन्सीतूच ज्या कडेन बाकीची एक प्रकारची मतां चड आसा थंयच तांकां थंय मतां पडल्या. आमची जी मतां आसा ती जवळ जवळ भारतीय जनता पक्षा बरोबर कॉमन आसा. सो भारतीय जनता पक्ष ज्या कडेन स्ट्रॉंग आसा थंय मगो पक्षाची 30% जी पडटा विन जावपाक ती मिनिमम आसा. थंयच्यान मगो पक्ष चालू जाता 30%. फॉर एग्जाम्पल हांव दाबोळेचें दिता तुमकां. आमी दाबोळेक 3000 मतांनी चालू जाता सामकें. आमी वाळपय गेले 3000 मतांनी आमी चालू जाता वाळपय. कारण ते मतदारूच संघ अशें आसा की थंय बिचोले वी स्टार्ट एट 4000 मतदान अशें आसा. फोंडा 4000 मतदाना वयल्यान आमी चालू जाता. शिरोडा तशेंच आसा. शिरोड्या आतां आमी दवरनाशिल्ले म्हणून सांगा. अशे प्रामुख्यान जे मतदारसंघ आसा थंय जर आमकां योग्य सपोर्ट मेळत सगळ्यांचो जाल्यार आमचें तें इजी जावंक शकता. इतर ज्यो बाकीचे जे केन्नाच मगो पक्षा पण तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की मतदाराकडचे कडेन आज बीजेपी सोडल्यार दुसरो एक पर्याय असो ना? ना, हांव मान्य करना. बीजेपी हो मतदारांक पर्याय न्हय. तो सोडल्यार एक बीजेपीचो वोटर जालो, दुसरो वोटर जो आसा त्या वोटराक एक पर्याय ना. ती मतां त्यांचे जे संघटना आसा त्यांची संघटने लागून ती मतां पडटा. पूण ह्या फावटी ज्या तरेन संघटना जरी तांची सारकी आसली भितरल्यान जे लोक बेजार आसा ते तर पळयत जाल्यार 100%. आतां फॉर एग्जाम्पल सगळो युवा वर्ग तांचेर बेजार जाला. कारण कितें? युवा वर्ग भरपूर शिकलो आनी बेकार आसा. इंडस्ट्री कांय ना, गव्हर्मेंट जॉब्स कांय ना आनी बाकी कडेन वचपाक कोरोना लागून तांकां प्रॉब्लेम जालो भायर सुद्दां वचपाक. खंय इंटरनॅशनल लेवलार जर ते खंय वतले जाल्यार कोरोना लागून जालें. त्या खातीर यंग जनरेशन जें आसा पळय जवळ जवळ तें 25 to 30% आसा. हें सामकें आज तांचेर बेजार आसा. 40 to 60तले जवळ जवळ 30% आसा तांकांय नोकरी ना, ते आज बेकार पडल्या. सो ह्या खातीर तांणी ह्या 4 वर्सांत भारतीय जनता पक्षान कांयच काम केलें ना. तांणी म्हणून कितेंय काम केलां अमकें जें काम कितें चलना तें सगळें पयलींचें काम 17 पयलींचें काम आज मुखार वता. एक हे प्रश्न आहा की फाल्यां इलेक्शन आतां लागीं पावलां. तुमी जर म्हळें जाल्यार आतां तेंकलां, तुमचो हिशोब धरलो जाल्यार इलेक्शन तेंकलां. हय, ना जाल्यार एटलिस्ट 2022 एका वर्सा भितर इलेक्शन जाता. मोगो काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड हे एकठांय येवपाक शकतात काय तुमकां दिसता की सद्याक असो एकठांय येवपा सारको प्लॅनकच ना? आत्तां काँग्रेसी बरोबर वतलो की ना हें हांव डिसिजन घेवूच शकना. कमिटी आसा आमची. तुमचे पॉलिटिकल रिडींग कितें? फॉरवर्ड कितपत मोगो बरोबर आसा कारण काही जे आमचे विशय आसा ते मतां वेगळीं आसा आनी आमची मतां जी आसा आमकां आमी दवरतात थंय जर काँग्रेसीक जे वोट मारता तांणी जर ती काँग्रेसी मारूना जाल्यार थंय सीट आमचो येता. आमी जर दवरलो आनी काँग्रेसीच्या लोकांनी जी वोट काँग्रेसी मारता ती जर आमकां मारली कारण काँग्रेस थंय येत ना केन्नाचें ना आनी ती जर वोट आमकां मारली जाल्यार 100% आमचे वोट मारता. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां फोंडेचो सीट सांगता. काँग्रेसीची 4-4.5 हजार पडटली ती जर आमकां मारली. शिरोडा 4-4.5 हजार पडटा ती जर आमकां मारली 100% आमचे सीट येता. तांणी कितलेंय सांगू आनी तांणी बीजेपीन ते कितलेंय करूं आनी काँग्रेसीनूय हें लक्षांत दवरपाक जाय. लास्ट प्रश्न सुदीनबाब एकच सारको की फाल्यां अशी जर एक आघाडी तयार जाता त्या आघाडीचें नेतृत्व मोगो म्हूण तुमी घेवपाक तयारी आसा काय तुमकां आपली ऑप्शन्स ओपन दवरपाक जाय? मोगो म्हूण तुमी स्वतंत्र झगडटले आनी ओके पोस्ट पोल सिनारियो भितर कितें परिस्थिती आसा ती पळोवया. आघाडी बिघाडी आसपाक जायना. एक डिसिजन अशें आसपाक जाय
जो कोण जें डिसिजन आघाडीचें घेता ताणें पयलीं आज शिवसेने विशीं डिसिजन महाराष्ट्रांत कोणी घेतलें? शरद पवारान घेतलें. तशें हांगा तेंच्या मनात आसपाक जाय. हांगा तो मरे तें नेतृत्व केलें आमच्या हातांतूच दिवचो ना मागीर अशें जर थिंकींग जर केलें आसत जाल्यार ताका अर्थ ना. आनी त्या खातीरूच जें कितें डिसिजन आतां ह्या फावटी घेतलें तें डिसिजन लास्ट एंडा पर्यंत चलतलें. आमी पॉलिटिक्सां आसूं वा नासूं हो वेगळो विशय, पूण गोंयचें भलें तर जातलें. गोंयचे जे मातयेंतले पक्ष आसा पळय तांकांच फुडें सद्याक तुमची परिस्थिती अशी आहे की तुम्ही भारतीय जनता पक्षा बरोबर ना, मात बाकीचे जे भारतीय जनता पक्षा बरोबर ना तांच्याय बरोबर सोयरीक करपाची परिस्थिती ना. आत्तां हांव ताजेर कांयच डिसिजन, कारण ती आमची कमिटी डिसायड करतली की कशें वचपाचें, कितें बट तुम्ही म्हणटात की पॉलिटिकल रिडींग तुमचें अशें की जें कितें आसा तें पोस्ट पोल सिनारियो भितर पळोवया. पोल सिनारियो. आनी जे काँग्रेसीक सीट मेळना तांणी जर ते मतदारांनी जर मगो पक्षाक हेल्प केली जाल्यार डेफिनेटली ह्या गोंयांत नवें जें सरकार येतलें तें संघटीत सरकार येतलें आनी बरें सरकार येतलें. सुबाब, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.